शारांतलो विकास करतना गांवचो लेगीत आमी विकास करतात. 70 कांय भागांनी रान वाठारांतल्या घरांक वीज जोडणी मेळोवन दिवपाक रान विभागाची मजत घेतले. तशेंच 2 म्हयन्यांनी 70 सावड्डेच्या पुलाचोय बुन्यादी फातर बसयतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पैकुळ पुलाच्या उक्तावणा वेळार सांगले. पळयात. ब्रिज जेन्ना मोडलो, तुटलो, व्हांवून गेलो, त्या वेळार बऱ्याच जाणांक दिसलो की भंय दिसपाक लागलो. म्हाकाय विश्वजीत राण्यान सोमतो तेन्नाच फोन केलो. हांवें ताका सांगलें भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी रोखडेच ब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालुया आनी नवीन पूल पैकुळकारांच्या खातीर बांदुया. आनी तेंय तुमकां सांगता, इन रिकॉर्ड टायम 9 म्हयन्या भितर आमी ब्रिज कंप्लीट केला. 9 म्हयन्या भितर. तुमची टेम्पररी अरेंजमेंट आमी म्हाका दिसता आमच्या WRD ब्रिजा वयल्यान टेम्पररी अरेंजमेंटूय बी तेन्ना आमी केल्ली. सातत्यात विश्वजिताची दुसरी डिमांड आसा की सावर्ड्या मतदारसंघातलो सावर्ड्या गांवांतलो ब्रिज जावपाक जाय म्हणून. सावर्ड्या गांवांतलोय ब्रिज आमच्या प्लॅनिंग स्टेजीचेर आसा. येता त्या 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर आमी टेंडर करपाक शकतले आनी फुडल्या 2 म्हयन्या भितर ताजो फावंडेशन स्टोनूय बी लायतले, जेणे करून लोकांची समस्या स्कुलाक वचूंक, कॉलेजीक वचूंक, भुरग्यांक बस गांवांत येयना, म्हणजे ह्याय गांवांत पैकुळांत येनाशिल्ली थंयसरूय वचपा खातीर प्रॉब्लेम जाता. हे प्रॉब्लेम सगळ्या लोकांचे सुटपाक जाय. हाज्या खातीर कनेक्टिविटी मस्ट आसा आनी ती कनेक्टिविटी एस्टाब्लीश करपाक सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसा. कनेक्टिविटी आमी म्हाका दिसता आतांच विश्वजितूय सांगतालो की फॉरेस्ट एरिया असल्या कारणान खूब कडेन हांगासरूय पळयतालो हांव कनेक्टिविटीचो इशू जाता. आनी ती कनेक्टिविटी मेळपा खातीर म्हाका दिसता आमकां बरेचशे कडेन 70त आजुनूय प्रॉब्लेम आसा. हो प्रॉब्लेम म्हणजे आमी थंय कनेक्टिविटी प्रोवायड करूंक मेळना अशें न्ही. फॉरेस्टाचे जे रुल्स आसात, म्हणजे सेंट्रल फॉरेस्ट रुल्स आसात, ताका लागून प्रॉब्लेम आशिल्लो. बट येता त्या काही दिसांनी आमी तोय निर्णय घेवपाचे आसा की काही जाग्याचेर फॉरेस्टांतल्यान NOC घेवन कनेक्टिविटी टावरा खातीर दिवपाची, NOC टावरा खातीर दिवपाची होय संकल्प आमी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.